आज तुका जे पळय पक्षान इतलो व्हडलो केलो, तुका प्रोटोकॉल मिनिस्टरूय केलो, तुका दिल्ली पर्यंत कमिटीचेरूय घातलो आनी तुका आज एक बरें स्थान आसा. तुका म्हाजो एक सिन्सियर एडवायस, खंय तरी पब्लिकान नाका जाल्यार स्टेटमेंट करनाका. कोण कॅन्डिडेट जातलो तुका दिसता जाल्यार पक्षा कडेन वरिश्ठा कडेन बस आनी बंद रुमान ते सगळें डिसायड कर आनी मागीर यो. कॅन्डिडेट जातलो तुजोच जावपाक शकता आनी हें पळय कितें इलेक्शन आसा तर सगळ्यांचो सहभाग घेवन जातलो. तितून तुजोय आमकां आशिर्वाद लागतलो, तुजोय आमकां सहभाग लागतलो. आनी मंडळ हे सदांच आमचे हितून प्रोटोकॉल आसा, मंडळच करता. मंडळा शिवाय हे कोणूच डिसायड करूं शकना. मंडळ रिकमेंड करतले वरिश्ठांक, बाबा हो आमचो कॅन्डिडेट आनी तोच कॅन्डिडेट जिखतलो आनी आमकां सगळ्यांक कॅपॅसिटी आसा जे मंडळान रिकमेंड केलो ताका जिखोवन हाडपाक. ताका लागून परत एकदां मोविन गुदिन्हो सांगता, बरें तूं तें बेजबाबदार स्टेटमेंट दिवं नाका. पक्षा कडेन बसोया, सगळ्यांनी आमी बरोबर बसोन कुठ्ठाळी जो आमकां कोण कॅन्डिडेट दितले मंडळ, जो आमकां कोण कॅन्डिडेट दितले आमचे पक्ष, ताका आमी जिखोवन हाडुया. येयल्यात तो काल एक बेजबाबदार स्टेटमेंट करता की आमी मोविन सरा फाटल्यान आसा म्हणून, मोविन सराचे लिडरशिपीचेर आमी इलेक्शन लडपाक सोदता म्हणून. आमकां पयलीं आमचो एक स्लोगन आसा भारतीय जनता पार्टीचो, आमकां देश प्रथम, मागीर पक्ष आनी मागीर व्यक्ती. आमी कोण व्यक्तीच्या आमच्या फाटल्यान आसा म्हणना केन्ना. आमी करता उलयता आसतना आमच्या फाटल्यान भारतीय जनता पक्ष आसा, आमच्या फाटल्यान देश आसा, आमी देशा खातीर काम करता. कोण तरी व्यक्ती आपल्या फाटल्यान आसा आनी तेच्या सपोर्टाचेर आपूण जिखतलो अशें म्हणना आमी. आमी जिखतले फक्त भारतीय जनता पार्टी कॅडर घेवन जिखतले. आमचो पक्ष बळकट जाला हो कॅडरा खातीर जाला. तळागाळान जे पळय आमचे खातीर काम करतात, आमचे कार्यकर्ते काम करतात, तेजे खातीर आमी जिखतात. न्हू कोण व्यक्ती खातीर. मोविन सरा खातीर आपूण मोविन सरा आशिर्वादान जिखतलो हें रॉंग. हेजो अर्थ असो की तुका पक्षाचें आमचें कितें पळय हें आसा तें तुका कळना, धोरण आसा तें कळना तुका. सो तेन्ना हांव मागतां कोण बेश्टेच आबूज जावं नाका. खूब काम करपाचें आसा. तुमी यंग आसात, पक्षा बरोबर रावात, पक्षा खातीर काम करात. पक्षा खातीर काम केल्यार तें देशा खातीर काम जातलें. आनी आमी आतां आयज हांगा जमा जाल्या की पार्टीन आमकां सांगलां, मिन्स मोविन सरान सांगलां की कॅन्डिडेट तेणी डिसायड केल्या. बट कॅन्डिडेट तो डिसायड करपाक तो आमचो आमदार ना आनी कोण ना. ओके, आमचें मंडळ आसा तें सक्षम आसा पार्टीचें डिसिजन घेवपाक आनी आमी जो कोणाक सजेस्ट करतले तेच पार्टी फुडें घेतले. आनी हेजे पयलीं आमी दोग जाणांक 2 फावटी आमी निवडून हाडले आहा. तेजे पयलीं मदीं इन बिटवीन आमी अनओपोज हाडलेले आमच्या कॅन्डिडेटाक. आमी जिखपाक शकता, आमकां ताकद आहा, मंडळाक ताकद आसा अजुनी आमच्या कॅन्डिडेटाक जिखोवपाक. डेव्हलपमेंटाचें उलयता जाल्यार डेव्हलपमेंट सगळ्यांक दिसता, कोणाक पळोवपाचें मिन्स दोळे धांपूना कोणें. आमच्या सरकारान जे डेव्हलपमेंट केला ह्या 10 वर्सान तो सगळ्यांक दिसता. जो बारीकचे बारीक कलवट जावन ते जावं व्हडले मार्केट कॉम्प्लेक्स जावं नाजाल्यार हॉस्पिटल जावं कला भवन म्हणटा तुमी, कला भवन सुद्दां तुमी वचून मुद्दम मिडिया मुद्दम पळयात भितर. कला भवन पयलीं कशें आशिल्लें आनी आतां कशें आसतें. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणजे ह्या दिसा मिडियाचेर जे स्टेटमेंट येतात जे कुट्टाळे कॅन्डिडेटा खातीर, म्हाका दिसता कुट्टाळेचो कॅन्डिडेट कोण आसपाक जायो हें ठरोवपा खातीर आमचें जें कुट्टाळेचें मंडळ आसा तें सक्षम आसा. तुमी फाटले जर तूं थोडे फाटीं वचून पळयत जाल्यार जेन्ना मादानी सर BJP येयलो, आमी सगळे मंडळाचे आनी बाकीचे आमी सगळे जे आमचे मोर्चाचे आशिल्ले ते सगळे आमी तांच्या फाटल्यान रावन तांकां निवडून दिले. तेजे उपरांत तांची मिसेस येयली, तांकांय BJPचे आमी अनओपोज हाडून दिले. तेजे उपरांत परत इलेक्शन जालें, तेवूय इलेक्शन आमी इलेक्ट करून दिलें. हें कित्याक लागून जालें तर खंय तरी आमचें मंडळ सक्षम आसा ह्यो गोश्टी करपाक. आयज म्हाका दिसता जो आमचो मोविन बाबान जो स्टेटमेंट केला जे आमचे तिकेटी बद्दल जो ती मागणी करता, हांव म्हणटा बींग एज ए प्रोटोकॉल मिनिस्टर तेणें तेका कितें मनां दिसता तें आमचे पार्टीचे वरिश्ठ आसा तेंचे कडेन वचोन जें कितें मांडपाचें तें तेंचे फुड्यान ताणें मांडपाक जाय आशिल्लें. तें तेका भायर मिडियाक जें सांगपाक जाय आशिल्लें तें सांगपाची गरज नाशिल्ली. आयज
म्हाका दिसता जो कॅन्डिडेट कोण आसतलो तो ठरोवपाचो अधिकार आसा तो आमकां मंडलाक आसा. आमचे जे पार्टीचे वरिश्ठ आसात ते मंडलाक आपोवन डिसायड करतले कॅन्डिडेट कोण आसतलो तो म्हणटा. काल 5 वर्सां फाटल्यान येयल्ले कोण एकनिश्ट जावपाक शकना. आज हांव पार्टीसाठी 36 वर्सां काम करता. 14 वर्सां साकून म्हाका जेन्ना 14 वर्सां आशिल्ली तेन्नाच्यान पार्टीसाठी काम करता, जेन्ना म्हाका वोटींग सुद्दां येवनाशिल्लें. आयज मेरेन पार्टी कडेन हांवें वचून तिकेट मागोना. एका एकनिश्ट म्हणटात जे पार्टीसाठी काम करता, जो पार्टी आमकां जे पार्टीन आमकां कॅन्डिडेट दिला जावं आमकां विचारून आमी सगळ्यांनी डिसायड करून जो कॅन्डिडेट फायनल केला ताका आमी जिखोवन दिल्लो आसा. आयज खूब स्टेटमेंट येतात डेव्हलपमेंट जावना. खरेंच बीजेपीन डेव्हलपमेंट करूना काय कितें? फाटले 20 वर्सांचो तुमी रिकॉर्ड काडून पळयात आनी आतांचो 10 वर्सां रिकॉर्ड काडून पळयात. आयज एक MLA खंयची दुसरी पार्टी गेलो म्हणून बीजेपीन जो डेव्हलपमेंट केला तो खंय वचना तो सगळ्यांक दिसता. हांव म्हणटा जेन्ना स्टेटमेंट कितें करता तेन्ना चिंतून करचें. आमची पार्टी डिसायड करतली कितें कुट्टाळ्यासाठी बरें आसा वायट आसा. आयज जी आमची MLA आशिल्ली ती पार्टी सोडून गेली म्हणून सगळें सोंपलें अशें जायना. आमी मंडल पयलींसान आशिल्ले आनी आतां आसून आसा. आयज पार्टी रुलींग आसा. पार्टी आमचे जायत जाण सोयरे येतले वयतले. पूण जे आमचे पार्टीचे जे मेंबर आसात, जे कमिटी मेंबर आसात ते आमचे स्ट्रॉंग आसात. आमकां कांय फरक पडना कोण येता वयता तो. आमकां जो कॅन्डिडेट पार्टी दितली ताका इलेक्ट करून हाडपाची आमकां ताकद आसा. ताका जस्ट 4.5-5 वर्सां जायत येयला. ताका एखादे वेळ खबर आसना म्हणटरीत तेणें वरिश्ठां कडेन आमचें विचारप किंवा हे मंडळ म्हणून आज हांव मंडळ म्हणून बसला न्हू, ह्या मंडळाचो भाग आमी हांगा वोटर कुट्टाळचे म्हणून बसल्यात की नॉट एज अ साऊथ गोवा प्रेसिडेंट म्हणून बसना, हे मंडळ म्हणून बसले आमी. पूण मंडळाचो बाबा कितें आसता हेजे पयलीं कशें जिखला कॅन्डिडेट ते सांगपा खातीर आमी बसल्यात. जाहीर हितून व्यक्ती तोय बीन प्रतिश्ठीत व्यक्ती आमचो पक्षाचो मिनिस्टर जावन तेणें तशें डिक्लेअर करिना. डिक्लेअर करपाक एक हें आसता, प्रोटोकॉल आसता. थंय एक आमचे सगळे बसतात, कितें सेंट्रल कमिटी आसता, ते सगळे बसून वरिश्ठ आमचे ठरयतात कोण तो. फक्त रिकमेंडेशन वयता आमच्या मंडळा कडेन. जे तुजे झेडपी येयल्ले अनअपोज ते झेडपी खातीर सगळे बरोबर रावले म्हणून ते अनअपोज येयले. तशेंच एलिना सांडणा जेन्ना येयली अनअपोज हे फक्त कुट्टाळ्यान आनी सांकवाळ्यानूच जाला, तेन्ना सगळे बरोबर जावं म्हणून येयले. ताका लागून आतां फुडले 2022 22+ जर करतले तितून कुट्टाळचोय MLA आसतलो. ताका लागून जे मंडळ दितले जे पार्टी दितले तेजे बरोबर रावया आनी काम करूया. तिकेट अशें ते पळय आतां मागता तशें मागना, ते डिसायड करतले आनी आमी तेकाच सपोर्ट करून जिखून हाडटले. So no matter who the party decides, and decision has to be in consideration with the mandal. That's what you're saying. That is what the